माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. जी कार्यावळ किंवा खंयचो उत्सव वेळार सुरू जाता तो अर्दो जैतवंत जाता अशी म्हणणी आसा. बरोबर 10 वरां जाल्लीं आसात आनीक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाक हांगा विंगड विंगड वाठारांतल्यान भारताच्या तुमी सगळे आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे वतीन उर्बेभरीत येवकार. केरळ राज्यांतले हे एर्नाकुलम शार. ह्या शारांत कोंकणी संस्था आसात, कोंकणी वावुरपी आसात आनी सातत्यान हांगा कोंकणीच्यो कार्यावळी घडून येतात. आयज अखिल भारतीय पावंड्यावेली ही साहित्य संमेलनाची कार्यावळ अशोक भोसलो नगरांतल्या ह्या अनंत भट माचयेचेर उक्तावणाची वाट पळयता. अनंत नारायण दरवट्यांतल्यान तुमी सगळीं भितर आयल्यांत आनीक आतांच सुशिला भट आनीक शिवानंद शेणै पुस्तक प्रदर्शनाचें उक्तावण जालां. अशा वेळाचेर केरळाच्या ह्या देवभुंयेचेर 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन घडून येता. ह्याच केरळ राज्यांत 1 ते 3 फेब्रुवारी 2008 ह्या दिसांनी ह्याच शारांत 26वें अखिल भारतीय कोंकणी अधिवेशन घडून आयिल्लें. 13 ते 15 फेब्रुवारी 2015 ह्या दिसांनी 22वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन कोझिकोड ह्या शारांत घडून आयिल्लें. जवळ जवळ 10 वर्सां उपरांत केरळ राज्याक परतून एक फावटी ह्या महाउत्सवाच्या आयोजनाचो मान फावो जाता. आनी हो मान फावो जातना फाटले 5 ते 6 म्हयने केरळ वाठारांतल्या सगळ्या कोंकणी संस्थांनी आनी खेरीतपणान एर्नाकुलम शारांत ज्यो कोंकणी संस्था आसात त्या सगळ्या संस्थांनी एकठांय येवन, सगळ्या वावुरप्यांनी एकठांय येवन, सगळ्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन जोड पालवान तन मन धन ह्या संमेलनाच्या आयोजनाची तयारी आपल्या भुजार घेतल्या आनी आयज ह्या खिणा मेरेन ती मोठ्या नेटान पेलल्या. सबंद भारतांतल्यान खेरीतपणान कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्या राज्यांतल्यान हांगा प्रतिनिधी उपस्थित आसात. तांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन परतून एक फावट येवकार दिता. आनीक तुमच्या मुखार ह्या केरळ राज्यांतल्या एर्नाकुलम शारांतल्या ह्या आमच्या अस्तुऱ्यांनी आनी एकूणच वाडटा वावुरप्यांनी सादर केल्ले हे येवकार गीत तुमच्या खातीर, तुमच्या येवकाराक.
लागीं लागीं 500 वर्सां आदीं वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर गोंयच्यान कोंकणी समाज केरळ मेरेन पावलो आनी फाटल्या 5 शेंकड्यांत 500 वर्सांत ह्या कोंकणी समाजान पिळग्यान पिळग्यो आपलो कोंकणीचो मोग मुखार व्हरत आपली संस्कृताय आपली अस्मिताय आपली वळख कोंकणी म्हणून मुखार व्हरत ती जपून दवरल्या आनी तोच मोग आयज ह्या येवकार गिताच्या सुरांतल्यान आमकां सगळ्यांक जाणवला आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी जेन्ना कोंकणी समाज म्हणून भारतीय कोंकणी समाज म्हणून पळयतात तेन्ना खेरीतपणान मूळ पीठ गोंया पासून खूब पयस आशिल्लो हें केरळ राज्य आनी हो वाठार ह्या वाठारांत कोंकणी समाजान कोंकणी भाशेक जें योगदान दिलां आनी खेरीतपणान आयज हें संमेलन घडोवन हाडपा खातीर जो खान मारला ताचे खातीर म्हाका दिसता केरळांतल्या सगळ्या संस्थांक आनी कार्यकर्त्यांक एक ताळी फावता. आयज आमचे मदीं आसात 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक कवी समीक्षक अभ्यासक श्री माधव बाब बोरकार. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात ज्येष्ठ पत्रकार गीतकार साहित्यकार कवी आनीक फकत केरळ राज्यां भितर न्हय जाल्यार सबंद भारतां भितर आनी भारताच्या भायर सुद्दां ज्यांची वळख आसा अशे मुखेल सोयरे श्री प्रभा वर्मा. मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयाचे उपसंचालक आनी कोंकणी राजभास प्रभावीपणान तिची अंमलबजावणी जावची म्हणून वावुरपी अनिल बाब सावंत. हांव मागतां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन बाब आचार्य, येवकाराध्यक्ष श्री TR सदानंद भट, कार्याध्यक्ष आनंद बाब कामत आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची सरचिटणीस स्नेहाबाई सबनीस हांचे कडेन तांणी सगळ्या मुखेल सोयऱ्यांक घेवन माचयेर येवन आपली बसका घेवची. ह्या संमेलनाच्या आयोजनात साबार जाणांचो पालव मेळ्ळा. सगळ्यो कोंकणी संस्था एका काळजान एका मनान एका ध्येयान एका उद्दिश्टान कोंकणी आनी कोंकणी संमेलन जैतवंत जावचें ह्या उद्देशान फाटले 5-6 म्हयने वावुरल्यात. तांचे प्रतिनिधी म्हणून फक्त हांगा बसतात आमचे TR सदानंद बाब, त्याच प्रमाणे आनंद माम. ताच्या भायर कितल्याशाच लोकांनी कोंकणी चळवळीक जें योगदान दिलां तांचो उल्लेख ह्या संमेलनाक पॅट्रन म्हणून जाल्लो आसा. तातूंत भितर चीफ पॅट्रन मुखेल पॅट्रन म्हणून श्री पुरुषोत्तम मल्ल्या ज्यांचें खूब मोठें योगदान फकत केरळ कोंकणी चळवळीक न्ही जाल्यार वट्ट कोंकणी चळवळीक लाभिल्लें आसा. ताच्या भायर श्री RS भास्कर, गोकुळदास बाब प्रभू, गोविंद बाब नायक, रमेश बाब पै, सरशचंद्र बाब शेणै, L सुब्रमण्यम, गोपी बाब केणी, वसंत बाब मणी अशा कितल्याशाच लोकांनी ह्या संमेलनाच्या आयोजनाक आनीक एकूणच वट्ट चळवळीक योगदान दिल्लें आसा तांचो उल्लेख हांगा जावप गरजेचो आसा. हाच्या भायरूय कितल्याशाच मानेस्तांनी ह्या मोठ्या आटापाक आपलो खान मारिल्लो आसा, आपलें योगदान दिल्लें आसा. तांचोय उल्लेख आमी आदरान करतात आनीक मुखार वतात. जवळ जवळ 500 वर्सां पयलीं गोंयांत पोर्तुगीज राजवट आयली आनीक धर्मांतरां सुरू जालीं. ह्या धर्मांतराच्या काळांत आपलो धर्म आपली संस्कृती आपले देव सांबाळपा खातीर गोंयकार घाटमाथ्यार महाराष्ट्रांत पावले आनी हेवटेन अस्तंती दर्यादेगेक कर्नाटक आसत आनी केरळ ह्या वाठारांनी ते आयले आनी आपलो धर्म सुगोर दवरलो, आपली संस्कृती सुगोर दवरली. 350 वर्सां आदीं वनस्पती शास्त्राचो कोश रचपी अप्पू भट, रंगा भट आनी विनायक पंडीत ह्या महान अभ्यासकांची मोठी परंपरा ह्या भुंयेक आसा ताचो उल्लेख जावंकच जाय. संबंद केरळ राज्यांतली पयली अस्तुरी शिक्षिका जावपाचो मान एका कोंकणी विदुशीक फावता अशें जर म्हणलें जाल्यार कांय लोकांक ताचें अजाप जावं येता. पूण 1919 वर्साक हांगच्या थळाव्या राजान सरस्वतीबाई मल्ल्या हांची शिक्षिका म्हणून नेमणूक केल्ली आनी केरळ राज्यांतली पुराय केरळ राज्यांतली पयली अस्तुरी शिक्षिका जावपाचो मान तिका फावो जाल्लो आनी एका कोंकणी विदुशीक हो फावो जाल्लो हाचो आमकां सगळ्यांकच अभिमान आसा. कोचीच्या राजदरबारांत राजा वांगडा मानाची सुवात फावो जाल्ले हरी शेणै हांचोय बी उगडास आमकां आसा. इतली व्हड परंपरा कोंकणी मनशाची ह्या भुंयेक आसा आनी ह्या भुंयेक तांचें योगदान आसा. जशें केरळ राज्यान कोंकणी चळवळीक योगदान दिलां तशेंच कोंकणी मनशांनीय बी केरळाच्या उदरगतीक खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा ताचो आमकां आदर आसा. आनी ह्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आयज येवकाराध्यक्ष जावन आमचे मदीं आसात श्री TR सदानंद भट. हांव तांचे कडेन मागतां तांणी ह्या वेळार आपलें येवकाराचें उलोवप करचें. हे संमेलनांत
आज हांगा येवन पावलेल्या सर्वांक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वटेन म्हजे पर्सनल जन आसले वटेन तुमकां स्वागत सांगता. प्रथम जावन माधव बोरकार आमचे मानाधीश अध्यक्ष जावन पावल्या तांकां हांव हे अखिल भारतीय कोंकणी संमेलनांत स्वागत सांगता. तांच्या पयलीं इतेन चड हांव सांगूचें उण जातलें ಇದು म्हळ्यार म्हाका तुतलें कळना तें सांगूचें आळ सगळे वेदीचेर आसा देखून हांव उतलें सांगून रपयता. तांकां हार्दीक स्वागत हांव सांगता. मागीर आसा आमचे चीफ गेस्ट जावन हांगा येवन पावल्या आमचे केरळांतलेच प्रोमिनंट रायटर तांकां 2024 सरस्वती सन्मान मेळ्ळें आसा. प्रभा वर्मा सर तुमी सगळे दैनंदिन दिकूचे आळ तो तांकां हांव हार्दीक स्वागत तांकां सांगता. अनिल सावंत माम गोवा थकून हांगा पावल्या हांगाचे डायरेक्टर ती राज्य साहित्याचे लँग्वेज त्यावेळी तांकां हांव म्हज्या हृदयान थकून तांकां स्वागत सांगता. औपचारिकते खातीर आमच्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री चेतन आचार्य तांकांय हांव स्वागत सांगता. मागीर आमच्या सेक्रेटरी आसा स्नेहा सेबनीस अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे सेक्रेटरी ती रात दीस काम केलां तांकांय हांव स्वागत सांगता. मागीर आतां आमचेच वर्किंग प्रेसिडेंट आनंद माम फूल टायम 3 मास जाले हाजे म्हागेल्यान आसा तांकांय हांव स्वागत सांगता. मागीर वेदिकेर बोर्न आळ बसयल्ले आसा तांकां सर्वांक रायटर्स सगळे बसयल्ले आसा कोणाक नांव काण सांगना सगळ्यांक स्वागत सांगून हांव रपयता. नमस्कार. देव बरें करूं सदानंद माम. फुडले सुवातेर आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक शाल भेटोवन तांकां येवकार हांव मागतां. येवकाराचे अध्यक्ष श्री सदानंद माम हांचे कडेन तांणी आयच्या संमेलनाचे अध्यक्ष श्री माधव बाब हांकां शाल भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. तेच प्रमाणे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे श्री प्रभा वर्माजी हांकांय मानाचो येवकार. नामनेचे गीतकार लेखक समीक्षक पत्रकार अशा साबार तासांनी सजिल्लें हें व्यक्तिमत्व फकत केरळ न्ही सबंद भारता भितर ते लोकप्रिय आसात. त्याच प्रमाणे आयचे मानाचे सोयरे राजभास खात्याचे उपसंचालक श्री अनिल बाब सावंत तांकांय बी हो शाल भेटोवन तांकां येवकार. आयज परिशद ह्या इतल्या व्हड पावंड्याचेर पाविल्ली आसतना जवळ जवळ 8 दशकां परिशदेचे स्थापनेक जाल्ली आसतना आयजय आमकां याद काडची पडटा ती 8 जुलय ह्या दिसाक कारवार शारांत माधव मंजुनाथ शानबाग ह्या एका दूरदर्शी फुडाऱ्यान कोंकणी मनशान कोंकणी परिशदेची स्थापना केली. आनीक फाटलीं 8 दशकां केरळ कर्नाटक गोंय दिल्ली महाराष्ट्र आनी ह्या राज्यांतल्या वेगळ्या वेगळ्या शारांनी परिशदेची अधिवेशनां आनी साहित्य संमेलनां सातत्यान घडोवन येतात. आनी सबंद भारतांतले आनीक भारता भायल्यान सुद्दां केन्ना केन्नाय जेन्ना शक्य आसा तेन्ना प्रतिनिधी ह्या संमेलनाक अधिवेशनाक उपस्थित रावतात. आयज मेरेन परिशदेची 33 संमेलनां आनीक 25 साहित्य संमेलनां घडोवन आयल्यांत. विंगड राज्यांनी धर्म जातींनी लिपींनी शिंपडिल्ल्या मनशाक एकठांय हाडप आनीक कोंकणी कार्यावळी खातीर कोंकणी चळवळी खातीर तांकां बांदून दवरप हो अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो हेतू आसा, हावेस आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मौझीन अतायदा हे कांय कारणां खातीर ह्या संमेलनाक पावनात. तांणी तशें कळयलां आनीक आपली सगळीं सुत्रां अध्यक्षपदाची कार्याध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांचे कडेन सोंपयतना तांणी आपल्यो मनांतल्यो भावनाय बी तांकांच व्यक्त करपाक लायल्यात. हांव मागतां कार्याध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांचे कडेन तांणी ह्या साहित्य संमेलनाचें प्रास्तावीक करचें वांगडाच अध्यक्ष फादर मौझीन अतायदा हांच्योय भावना तुमचे मेरेन पावोवच्यो. नमस्कार. 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनात तुमकां इतल्या व्हडा संख्येन पळयतना मन भरून येता. आमच्या लोलये गांवांत हे हांव आमच्या प्रशांत नायका कडल्यान मातशी उश्णी घेता.
आमच्या लोलये गांवांत एक जात्रा भरता. तातूंत भितर प्रत्येक गांवांतले प्रतिनिधी आयले काय ना हे ते विचारतात. हांवूय तुमकां विचारता, गोंयकार आयले? महाराष्ट्रांतल्यान आयले? कर्नाटकांतल्यान आयले? केरळांतल्यान आयले? आतां आमकां आमचें संमेलन सुरू करपाक हरकत ना. माचेर आशिल्ले सरस्वती सन्मान प्राप्त जाल्ले प्रभा वर्मा, संमेलनाध्यक्ष माधवबाब बोरकार, मानाचे सोयरे अनिल बाब सावंत, स्वागताध्यक्ष सदानंद बाब भट, कार्याध्यक्ष ह्या संमेलनाचे आनंद माम, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची सरकार्यदर्शी स्नेहा सबनीस, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे आदले अध्यक्ष गोकुळदास बाब, आमचे पैन्नूर रमेश पैमाम, कोंकणी केरळा कोंकणी अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी नवीन कुमार, केरळ साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष PN कृष्णन, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेजचे सेक्रेटरी गोंयच्यान आयिल्ले प्रसाद बाब लोलयेकार, हांगा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जाल्ले खुबशे लोक आसात. हांव नांवां घेना. वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी आसात, लेखक आसात, साहित्यकार आसात आनी आमचे भुरगे इश्ट व्हडा संख्येन आसात. तांकां सगळ्यांक हांव ह्या वेळाचेर येवकार दितां. केरळांतले नामनेचे पद्मश्री पुरुषोत्तम बाब मल्ल्या हांकां पॅट्रॉन म्हणून ह्या संमेलनाचे आमी घेतला आनीक तांच्या आशिर्वादान तांकां काल मेळपाक गेल्ले, तांच्या आशिर्वादान हें संमेलन हांगा सुरू जाता. केरळा भितर जेन्ना संमेलन करपाचें ह्या वेळार हो विचार जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर एक मनाक दुगदूग आशिल्ली. भंय दिसतालो की हांगा येवन करप जातलें काय म्हणून. पूण हांगच्या लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिलो, खास करून सगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, तातूंत भितर केरळ कोंकणी अकादमी आसा, केरळ साहित्य अकादमी आसा, एकमेळे आसा, भाशा प्रचार कोंकणी प्रचार सभा आसा, ह्या सगळ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी जेन्ना जेन्ना आमच्यो बसको जाल्यो त्या वेळाचेर खूब व्हडा संख्येन आयले आनीक आपली सेवा हांगा दिवपाक उत्स्फूर्तपणान ते तयार जाले म्हण आमकां इतल्या व्हडा संख्येन हांगा लोक दिसतात. केरळा येवन सादारण 600 वयर रजिस्ट्रेशन जावप संमेलना खातीर ही आमकां व्हड खोशेची गजाल दिसता आनी अभिमानाची गजाल दिसता. ह्या संमेलनात आमी मुद्दाम एक प्रयत्न केलो की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक जे केरळा भितर रावतात तांकां एकठांय हाडून हांगा हें संमेलन करचें हाजेर चड भर दिलो. आमचे कुणबी समाजाचे हरशे आमचे ह्या संमेलनाचे सचिव शरद कुमार ते पावपाचे आशिल्ले, पूण कांय कारणां लागून सद्या हांगा इलेक्शन्स डिक्लेअर जाल्यात म्हणटकच त्या कांय कारणां लागून ते पावले नात. पूण सभाघरां भितर कितलेशेच कुणबी समुदाय, वाणी समुदाय, बाकीचे हेर समाजांतले लोक आमकां हांगा दिसतात. हांगा खूब जाणांनी बरें काम करून कोंकणी तिगयली. तातूंत भितर जी मानाची नांवां आसात ती आमी हांगा ह्या सभोवताली वाठारां भितर जंय नांवां दिवप आमकां शक्य आसा थंय दिल्यात. आमचे अध्यक्ष अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे येवपाचे आशिल्ले फादर मोइजी नातायत, पूण कांय कारणां खातीर तांच्या भलायकेच्या कारणां खातीर ते हांगा येवपाक पावले ना. तांकां चुटपुटी खूब जाले. ताणें एक व्हिडिओ करूनय बी धाडलो,
पूण तो आमकां टॅक्निकल मातशें हें जाल्ल्यान तो आमी हांगा दाखोवपाक शकले नात. पूण तांच्यो भावना आमचे मदें आसात अशें आमी धरून चलतात. खंयच्याय मनशाक जर एक कडेन संमेलन चलता आनी चुटपुटे लागतात जाल्यार आमी समजूंचे तो कोंकणी मनीस, आनी अशे कितलेशेच कोंकणी मनीस आपआपले घरा रावन चुटपुट्टा आसतले की आपल्याक संमेलनाक येवपाक मेळ्ळें ना म्हणून. सो हांव सगळ्यांक तुमकां येवकार दितां. थांबता. देव बरें करूं. संमेलनाच्या आयोजनात अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन वेगळ्यो संस्था कश्यो एकठांय हाडल्यो ह्या वाठारांतल्यो आनी वेगळ्या समाजांक कशे एकठांय हाडले ते चेतन बाबा आचार्य हांणी सांगिल्लें आसा. जे वेगळे समाज त्या वेळाचेर गोंयांत सावन हांगा केरळाक आयले, तातूंत भितर खेरीतपणान GSB, वैश्यवाणी आनी कुणबी समाजाचो चड आस्पाव आशिल्लो. आनीक आयज मेरेन केरळच्या ह्या वाठारांत, केरळच्या ह्या राज्यांत आनी खेरीतपणान कोचीन, कोझिकोड किंवा अशा वेगळ्या वाठारांनी, एर्नाकुलम ह्या वाठारांत शिक्षणीक मळाचेर आसत, साहित्यीक मळाचेर आसत, धंदे वेवसायाच्या मळाचेर आसत, शेतकी मळाचेर आसत, ह्या समाजान सुवर्ण कारागिरीच्या मळाचेर आसत, ह्या सगळ्या कोंकणी समाजान खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. आमी जेन्ना कुणबी समाजाचो विचार करतात तेन्ना कुणबी समाजान ह्या वाठारांत राबयिल्लें पोक्काली कृशी हें आधुनीक तंत्रज्ञान पुराय केरळ वाठारां भितर, केरळ राज्यां भितर खूब लोकप्रिय आसा. ह्या वाठारांत गोकुळदास बाब प्रभू, शरदचंद बाब शणै, त्याच प्रमाणे RS बाब भास्कर हांचे सारके कितलेशेच साहित्यीक, आनीकय साहित्यीक आसात, पूण ह्या साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले लेखक म्हणून तांचो उल्लेख करता. अशे कितलेशेच साहित्यीक तांची सर्जनशीलताय चिंतांक ह्या समाजान दाखोवन दिल्ली आसा. आयज केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस N. नगरेश जे फाल्यां मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसतले, एक खूब नम्र अशे, साधे अशे, बुद्धिमान मनीस ह्या पुराय समाजाचें प्रतिनिधित्व न्यायालया सारक्या जस्टीस जावन करतात हें आमचें सगळ्यांचेंच मोठेपण अशें आमी मानपाक जाय. केरळांतल्या सगळ्या संस्थांनी आनी खेरीतपणान एर्नाकुलम वाठारांतल्या सगळ्या कोंकणी वावुरप्यांनी हें संमेलन घडोवन हाडपा खातीर खूब श्रम घेतिल्ले आसात. आनी ह्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी, कार्याध्यक्ष आनंद माम कामत आमचे मदीं आसात. कोंकणीची परंपरा, कोंकणी चळवळीची परंपरा तांच्या घरांतच आसा, तांच्या वडिलां कडच्यान तांणी ती घेतल्या. हांव मागतां कार्याध्यक्ष आनंद माम कामत हांचे कडेन तांणी तुमच्या मुखार आपलें उलोवप करचें. साहित्य संमेलना अध्यक्ष माधवबाब बोरकार, मुखेल सोयरी श्री प्रभा वर्मा, गोवांतून सून येलेल सोयरी अनिल सावंत बाब, ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेचे कार्यकर्ता चेतन बाब, सेक्रेटरी स्नेहा सबनीस, ऑल इंडिया कोंकणी परिशद एक रिप्रेजेंट करूं तेजे प्रेसिडेंट सदानंद बाब, आनी तुमकां सर्वांक नमस्कार. आजी साहित्य संमेलना दिसू पयलो दिसू हे खुशीचो दीस यो. आमगेले मलगड्यांक, सरलेल मलगड्यांक उदगास करूं एक दोन उतर उलयतां. सांगिल्लें साहित्य संमेलन केरळांतू हे तिसरो, पयलो कोचीन 1996 चमकिलें, मागीर 2014 कॅलिकटाक घडयलें, आतां आमी घडयताय. केरळ एक सनू गांव. तुमकां गोवा एक कंपेर करता जाल्यार गोवा पेशी ओड गांव म्हळ्यार कोंकणी उलोवचे लोक उणे. आमी कोंकणी उलयताय, कोंकणी खाताय, कोंकणी जिवीत करताय. हें आम सांगतीत म्हळ्यार आमकां अम्मा बापान शिकयल्ले मातृभाशी. आमकां फॉर्मल एज्युकेशन ना.
जाल्यारी आमगेल माये भास मातृभास आमी राखून दवरला. ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेन हें साहित्य संमेलन आयोजन करचे खातीर मिटींग आपोवच्यानिका आमकां मनान शंक दिसली. कितें म्हळ्यार लोक पार्टिसिपेशन मीगर, एक्टिविस्ट कोंकणी एक्टिविस्ट बारी उणें. तशी आमकां आमी बॅकफुटार जाल्यार कोंकणी परिशदेचे अधिकारी लोकांनी आमकां फाटीबळ दिलां. तुमी मुखार सराय, आमी आसाय तुमचे ओटू. आमी तुमकां सर्व हेल्प करताय. ताजे खातीर आमी 3 मास मुहूर्तम आमी दमच्या सुरू केलें. आज ते दावप रबलां. सर्व गांवांत उसगून येयलेले डेलिगेट्सां पळोवन खुशी दिसता. इतेंच उणें चेडापण इतेंय आसा म्हणल्यार तुमी आमकां माफी कोरका. तुमकां एक लेगी स्वागत सांगून हांव देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. देव बरें करूं. कामत मामान म्हळें की आमकां फॉर्मल शिक्षण ना म्हणून केरळांत, पूण लोकशिक्षण जें घेवन आयिल्लें 500 वर्सां पयलीं तें तुमी पिळग्यान पिळगे सांबाळा, रक्ताच्या थेंब्या कणकणी सांबाळा. आनी म्हणून आयज तुमचो सगळ्यांचो कोंकणी मोग आमकां ह्या आयोजनांत दिश्टी पडटा. खूब प्रामाणीकपणान, खूब बारीकसाणेन आपल्याक जितलें शक्य आसा त्या प्रमाणांत हें आयोजन करपाचो यत्न सदानंद माम आसात, आनंद माम आसात, शरद कुमार बाब आसात, आनीक हांगा माचयेर आनीक माचयेच्या भायर कितलेशेच अशे लोक आसात जांणी फाटले 5 ते 6 म्हयने दीस रात एक करून हें संमेलन घडोवन हाडपा खातीर वावर केल्लो आसा. आनी हो खीण संमेलनाच्या उक्तावणाचो माचये वयले सगळे मानेस्त खेरीतपणान ह्या संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे श्री प्रभा वर्माजी, संमेलनाध्यक्ष श्री माधवबाब बोरकार, त्याच प्रमाणे मानाचे सोयरे अनिल बाब सावंत हांणी हेर सगळे मानेस्तां कडेन मागता तांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या संमेलनाचें उक्तावण करचें. देवभूमी केरळच्या ह्या एर्नाकुलम शारांत तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितींत जाणट्या नेणट्यांच्या सासायेन आयज ह्या संमेलनाचें उक्तावण हांगा जातना बाकीबाब बोरकार म्हणटाले, एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय, घेवन आयला वांगडा जितू वाट सरता सर तिगय. वाट सरता सर ह्या दिवलेचो उजवाड कोंकणीचो मोग जावन आमच्या काळजांत आमी रिगोवया. भास ही आमची संस्कृताय, आमची वळख. आमच्या जाणटेल्यांनी खूब कश्टान, खूब तांकीन कितलींशींच आव्हानां पेलीत. संघर्शांतल्यान आमच्या भाशेक सगळे मानाचे पाठ फावो करून दिले. आनी हो आनंदाचो खीण आमी आयज सगळे मनयतना सगळ्या जाणट्यांची सासाय हांगा आसा, सगळ्या पुर्वजांची सासाय हांगा आसा अशें आमी मानता. सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं. उक्तावण सुवाळ्याक आमचे मदीं मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसात गोंय शासनाच्या राजभास संचालनालयाचे उपसंचालक श्री अनिल बाब सावंत. आपल्या जिणेच्या सुरवातेच्या काळांत प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून तांणी आपल्या वावराक सुरवात केली आनी फाटलीं 6 वर्सां समर्थपणान गोंय सरकाराच्या राजभास खात्याचे उपसंचालक म्हणून ते वावुरतात. राजभाशा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी जावची म्हणून गोंयांत सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर वा गोंया भायल्यान जे कर्मचारी केंद्र सरकाराच्या वेगळ्या खात्यांतले जे गोंयांत वावुरतात तांचे खातीर कोंकणीचें प्रशिक्षण दिवपाच्या नदरेंतल्यान सातत्यान ते कार्यशाळा घडोवन हाडटात आनी पोटतिडकीन ते कोंकणी राजभाशेच्या अंमलबजावणे खातीर वावुरतात. कोंकणी भितर वेगळ्या विशयांची शब्दावली तयार जावची, निर्माण जावची
म्हणून जे संपादक मंडळ जावं जे अभ्यास मंडळ आसा त्या अभ्यास मंडळा भितर एक संसाधन व्यक्ती म्हणून ते खेरीतपणान वावुरतात. खूब मोठें काम कोंकणी भाशेच्या कोंकणी राजभास कायद्याच्या अंमलबजावणी खातीर ते करतात. तांकां आमी ह्या वेळार येवकार दितात आनी तांचे कडेन मागतात ह्या वेळार आपलें उलोवप करपाक. कोंकणी समाजाच्या आशिर्वादान आयज ही घडयल्ली आदरणीय व्यासपीठ आनी ह्या व्यासपीठा वयले मान्यवर संमेलनाध्यक्ष माधव बोरकार सर, मुखेल सोयरे प्रभा वर्मा, स्वागताध्यक्ष सदानंद भट, कार्याध्यक्ष आनंद कामत, ह्या परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य, सरकार्यदर्शी स्नेहा सबनीस आनी म्हज्या मुखार उपस्थित आशिल्ले सगळे लेखक, वाचक तशेंच विद्वान, संशोधक, अभ्यासक आनी पुराय कोंकणी परिवार तशेंच ह्या सगळ्यांक हांव नमस्कार करतां. म्हज्या मुखार बशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे राजभाशा सचीव हांचो मान दवरून हांव तुमच्या मुखार म्हजे विचार प्रगट करूंक सोदतां. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस अखिल भारतीय स्तराचेर कोंकणी विचारांचें संमेलन घडटा. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या आयिल्ल्या कोंकणी लोकांची उमेद प्रत्येकाच्या हालचाली वयल्यान दिश्टी पडटा. लेखक, कवी, वाचक, संशोधक, अभ्यासक आनी साहित्यिकांच्या ह्या यात्रेन म्हाका म्हजे विचार मांडपाची संद मेळप हो म्हजे खातीर सन्मानाचो विशय आसा अशें हांव मानतां. साहित्य म्हळ्यार फकत कथा वा काव्य अशें न्हू, जाल्यार समाजाक एक दिशा दाखोवपी एक प्रभावी माध्यम आसा. प्रशासन हो समाजाचो एक भाग आशिल्ल्यान साहित्य प्रशासनाचेर अनेक तरेन परिणाम करता. साहित्य हे समाजांतले विचार, मुल्यां, नैतिकता, परिस्थिती ह्या सारक्या गजालींतल्यान घडटा. प्रत्येकाच्या विचारा प्रमाण साहित्यीक ह्या विशयाक आकार दिता. कोंकणीच्या इतिहासान आमी पळयलां की कोंकणी खातीर सामाजीक चळवळी उब्यो जाल्यो. साहित्यिकांनी कोंकणी खातीर समाजा भितर वातावरण तयार केलें आनी हातूंतल्यान प्रशासनाची धोरणां तयार जालीं. अशे तरेच्या साहित्य संमेलनाक लागून हांगा साहित्य मंथन घडटा. ह्या मंथनांतल्यान भाशा जिवी उरता, सांस्कृतीक वळख तिगोवन उरता आनी समाजाक नवी प्रेरणा मेळटा. प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी भाशेचो उपेग करपाक ह्या संमेलनाची मजत जातली असो म्हजो विश्वास आसा. प्रशासन हो समाजाचोच घटक आशिल्ल्यान गोंय सरकारानूय वेगवेगळ्या स्तराचेर कोंकणीक सुवात दिल्या. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वेळा वेळार कोंकणी भाशेच्या समर्थना खातीर एक कणखर भुमिका घेतल्या हें मुद्दा हांव नमूद करतां. हाचीच गवाय म्हणून गोंय सरकारान कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर साबार येवजणे तयार केल्यात आनी ताची अंमलबजावणी सुरू केल्या. राजभाशा प्रशिक्षण येवजण तयार करून सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिता. भाशा विकास योजना चालीक लायता आसतना भाशीक कार्यावळी आयोजीत करपाक आमी लिटररी इन्स्टिट्यूशनांक अनुदान दिता. राजभाशा जागृती योजना तयार करून लँग्वेज स्कील बेस प्रोग्राम म्हणल्यार भाशीक कौशल्याच्या आदारीत आमी कार्यक्रम करपा खातीर आर्थीक मजत दिता. आमच्या गांवांनी पारंपारीक नदरेंतल्यान सणां उत्सव परबो मनयतात, पूण बदलत्या वातावरणाक लागून एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन माहिती वतना ताची पुराय ताचे सणा परबेंचे सगळे जे उत्सव चलता ताची माहिती वता आसतना ती एक तर डिलीट स्वरुपान वता, नाजाल्यार त्या माहितीचो अपभ्रंश जाता. तर अशा ह्या माहितीचें संकलन जावचें, गांवांनी जावचें म्हणून आमचो गांव, आमची परंपरा, आमचें दायज अशी योजना गोंय सरकारान कार्यान्वीत केल्या. प्रशासनाक उपयोगी पडटा अशा विशयांचेर शेणिल्लीं उतरां एकठांय करपा खातीर लोकभाशा संग्रह योजना तयार केल्या. ह्या भायर कोंकणी भाशेची सेवा केल्ल्या साहित्यीक, संशोधक, अनुवादक हांच्या खातीरूय ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार हांच्या नांवान भाशा पुरस्कार दितात. गोवा कोंकणी अकादमी सारकी संस्था स्थापन करून कोंकणी साहित्यिकांक एक नवें दालन उक्तें करून दिलां. कोंकणी भाशे खातीर समर्पीत भावनेन काम करपी गोंयांतल्या कोंकणी संस्थांकूय अनुदान दिता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ही सुद्दां एक अशीच संस्था जी कोंकणी लोकांक, साहित्यिकांक एका माचयेर हाडून कोंकणी परिवाराचें नातें घट्ट करता.
तांच्या ह्या कार्याची लेगीत सरकारान दखल घेतल्या. मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कोंकणीचें विजन दोळ्या मुखार दवरून भारत सरकाराच्या वेगवेगळ्या संस्थां कडेन MOU सायन केला. हेर भारतीय भाशांच्या समकक्ष जावं तांच्या बरोबरीन कोंकणीचोय वावर जावचो म्हणून हो प्रयत्न आसा. सध्या CSTT आनी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस NTM ह्या सारक्या संस्थां कडेनूय कबलात केल्ली आसा. ह्या सगळ्या गजालीं खातीर साहित्यकारांची आनी अभ्यासकांची वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांनी कार्यरत आशिल्ल्या निवृत्त शिक्षकांची एक्सपर्टांची आमकां गरज आसा. तांची भुमिका सामकी म्हत्वाची आसा. कारण तेच भाशा पारिश्कृत करतात, शुद्ध करतात, नव्या उतरांचो ती निर्मिती करतात आनी कॉयन केल्ल्या घडोवन हाडिल्ल्या उतरांची आपल्या लिखाणान संवय करतात. आनी त्या खातीरूच हांव लागून ह्या नव्या विशयां खातीर आमकां परिभाशीक उतरावळ तयार करपा खातीर हे सगळे संमेलनांतल्यान आमकां शक्य जातलें. तातूंतले नवे आमकां कोण तरी विचारवंत एक्सपर्ट्स आमकां मेळटले. आनी हाचोच परिणाम म्हणून प्रशासनान आनी शिक्षणान वेगवेगळ्या स्तरांचेर ही आमकां उतरां वापरपाक सोंपें जातलें. प्रशासन आनी साहित्य हे जरी दोन वेगवेगळे वाठार आसले अशें दिसता आमकां, तरी ताचें मूळ हे भाशा आनी संवाद हाचेर आदारून आसा. आमचो भारत देश भाशीक विविधतायेन भरला. संविधानान मान्यताय दिल्ल्यो भाशा आनी शेकड्यांनी आशिल्ल्या बोली भाशांचें संपन्न रूप आमच्या सांस्कृतीक एकात्मतायेची गवाय दिता. कोंकणी हें ताचें प्रतीक रूप अशें म्हाका दिसता. कारण वेगवेगळ्या राज्यांनी प्रांतांनी कोंकणी समाज विखुरलेलो आसा, शिपडलेलो आसा. अशा वेगवेगळ्या वाठारांनी रावपी लोकांक अखिल भारतीय कोंकणी परिशद एका माचयेर हाडून विचार मंथन करपाक लायता. हें तांचें कार्य कौतुकास्पद आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या राज्यांनी वचून ही संस्था शिस्तबद्धपणान परिशद आनी संमेलनां घडोवन हाडटा. आनी त्या खातीर हांव अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें तोखणाय करतां. वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या कोंकणी लोकांक, साहित्यिकांक एका माचयेर हाडप, तांची रीत सरबराय करप हें काम तशें सोंपें ना. पूण आयोजकांनी कोंकणी परिवार एकठांय येवचो, कोंकणीचो फुडार घडचो आनी ही मोख दवरून एक बरें काम केलां. तांच्या ह्या कार्याक केरळांतल्या संस्थांनी लोकांनी एक बरो हातभार लायला. म्हणून ते बी ह्या कोंकणी ह्या संमेलना खातीर तांच्यांनी जें आयोजन केलां ताच्या खातीर ते तोखणायेक पात्र आसात. ह्या संमेलनाक लागून सगळ्या लेखकांक, कवींक, प्रतिनिधींक, संस्थांक, संशोधकांक, अभ्यासकांक एकमेका कडेन संवाद सादपाची, नव्यो कल्पना मांडपाची आनी भाशा विचारांचे आदान प्रदान करपाची संद मेळटली. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन ती उपलब्ध करून दिल्या. हो संवाद फुडाराक प्रशासन आनी समाज ह्या दोनूय क्षेत्रांक प्रेरणा दितलो अशें म्हाका दिसता. तशेंच ही म्हजी 2 उतरां सोंपोवच्या पयलीं सभाघरांतल्या तशेंच समेस्त कोंकणी मनशांक उलो मारता की तांणी निदान आपल्या घरांत एक ल्हानशी लायब्ररी स्थापन करची. वर्साक एक, म्हयन्याक एक नाल्यार वर्साक 10 तरी पुस्तकां तातूंत त्या आपल्या लायब्ररीन आसची. जाका लागून फुडल्या पिळगेक एक आमकां बरें देणें मेळटलें भुरग्यांक दुसरे पिळगेक दिवपा खातीर. तशेंच वाचक चळवळीकूय ताचो बरो हातभार लागतलो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आयज म्हाका ह्या व्यासपिठाचेर संद दिल्या खातीर परिशदेचे आयोजकांचे, केरळच्या संस्थांचे, लोकांचे, तशेंच हांगा उपस्थित कोंकणी परिवाराचे, तशेंच म्हाका हांगा प्रतिनिधित्व करपाक मान्यता दिवपी राजभाशा संचालनाचे संचालक, राजभाशा सचिव आनी गोंय सरकार हांचे हांव काळजान सावन उपकार मानतां. हें 26वें अखिल भारतीय कोंकणी संमेलन यशाचें जातलें आनी हाची खात्री आसा. आनी त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी. लोक आनी शासन जर एकठांय येत तातूंतल्यान लोकशासन निर्माण जावन कोंकणी भास मुखार वतली हातूंत खात्री बाळगुपांत कसलोच दुबाव ना. अनिल बाब सावंत आनी गोंय सरकाराच्यो विविध येवजण्यो आमचे मुखार मांडल्यात आनीक सगळ्यांनी एकठांय येवन वाचक चळवळ आसत किंवा शिक्षणीक चळवळ आसत ही चड नेटान मुखार व्हरपाचें आवाहनय ताणें आमकां सगळें केल्लें आसा. 1975 वर्साक साहित्य अकादमीची कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत वेगळ्या वेगळ्या पुस्तकांक, वेगळ्या वेगळ्या लेखकांक सातत्यान पुरस्कार मेळत आसात. आनी पुरस्कार मेळपी लेखकांचो भोवमान परिशदेच्या वा संमेलनाच्या माचयेचेर व्यासपिठाचेर जावप ही परंपरा अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन घालून दिल्ली आसा. आयज आमचे मदीं
ह्या खिणाक कांय कारणां खातीर कोंकणी भाशेंतलो म्हत्वाचो पुरस्कार मेळिल्ले मुकेश बाब थळी पावंक नात. तेच प्रमाणे युवा पुरस्कार मेळिल्ली बाय ग्लेनिस डायस आमचे मदीं आयज पावली ना वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर. आमचे मदीं आसा नयनाबाई आडारकर, ज्येश्ठ लेखिका. तिचो भोवमान ह्या वेळाचेर जातलो. तिका फावो जाल्लो आसा ह्या वर्साचो बाल साहित्य पुरस्कार. हांव मागतां नयनाबाई आडारकरांचे कडेन माचयेर येवचो आनीक मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी आपलो भोवमान स्विकारचो. नयनाबाई आडारकर सातत्यान कोंकणी लिखाण करतात. खेरीतपणान कविता हो तांचो आवडीचो साहित्य प्रकार. तांची कितलींशींच पुस्तकां कवितांचे संग्रह उजवाडाक आयिल्ले आसात. तांच्या कवितांचो आस्पाव गोंय राज्यांत शिक्षणीक क्षेत्रांत पाठ्यपुस्तकां भितर जाल्लो आसा. खेरीतपणान भुरग्यां खातीर गितां, भुरग्यां खातीर कविता, भुरग्यां खातीर काणयो त्यो सातत्यान रचतात. 2005 वर्साचो बाल साहित्य पुरस्कार नयनाबाई आडारकर हांच्या बेलाबाईचो शंकर आनी हेर काणयो ह्या काणयां पुस्तका खातीर फावो जाला. ताचे खातीर हो तांचो भोवमान मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी. फुडले सुवातेर डॉक्टर मिलिंद म्हामल हांकां 2004 वर्साचो अणकार पुरस्कार फावो जाला. डॉक्टर मिलिंद म्हामल हांणी डॉक्टर मिलिंद म्हामल हांकां साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर हो तांचो भोवमान श्री प्रभा वर्माजी हांचे हस्तुकी. डॉक्टर एम हिरियण्णा हांचें आउटलायन ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी हें पुस्तक तांणी भारतीय तत्वगिन्यानाचो इतिहास ह्या माथाळ्या खाला कोंकणी भाशेंत ताचो अनुवाद केला आनी त्या खातीर तांकां केंद्रीय साहित्य अकादमीचो अणकाराचो अनुवादाचो पुरस्कार फावो जाला. तांचो भोवमान आनीक फुडले सुवातेर कोंकणी परिशदेच्या परंपरेक धरून पुस्तकांची प्रकाशनां. कांय लेखकांची पुस्तकां आयज ह्या खिणाक ह्या परिशदेच्या व्यासपीठाचेर तांचें उक्तावण जाता. सगळ्यांत सुरवेक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें एक धोरण आसा वेगळ्या वेगळ्या लिपयांतलीं पुस्तकां देवनागरी लिपयेंत हाडपाचें आनी ताका धरून ह्या वर्साक हेरिडिटी हें ग्लेनिश मार्टिन्स हांचें कथा संग्रह कन्नड लिपयेंतल्यान देवनागरी लिपयेंत तो प्रकाशीत जाता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आपल्या धोरणाक धरून लिपयेच्या धोरणाक धरून हें पुस्तक प्रकाशीत करता. हांव मागतां मेलवीन बाब आसत जर जायत जाल्यार तांणी माचयेर येवचें. मेलवीन बाब रॉड्रिगीस अखिल साहित्य अकादमीचे कोंकणीचे कन्व्हेनर आसात आनीक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या निवड समितीचे ते मुखेली जावन आसात. हांव जशीं लेखकांची पुस्तकाची नांवां आसता तेन्ना लेखक वा लेखकाचो प्रतिनिधी आनी प्रकाशक वा प्रकाशकाचो प्रतिनिधी आनी उपकार करून बेगिनात बेगीन माचयेर येवचें. फुडले सुवातेर मनोगत हो कविता संग्रह अंजली किणी हांणी रचला आनीक PG कामत फावंडेशन हांणी तो उजवाडाक हाडला. मनोगत कविता संग्रह श्रीमती अंजली केणी हांणी रचला. PG कामत फावंडेशनान तो उजवाडाक हाडला. फुडले सुवातेर लोकवेद रंग आनी रूप हो लोकवेद निबंध संग्रह डॉक्टर जयंती नायक साहित्य अकादमीची तसरीप फावो जाल्ली कोंकणीतली लेखिका. नाटक निबंध कथा अशा विंगड विंगड प्रकारांनी सातत्यान साहित्य रचता आनी तांचें हें नवें पुस्तक लोकवेद रंग आनी रूप लोकवेद निबंध राजाई प्रकाशन केपें हांणी उजवाडा हाडिल्लें आसा. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर ओमकार पुष्प तिसरें
पुष्पाबाई नायक हांचो कविता संग्रह तांणी स्वताच हो प्रकाशीत केला आणि ह्या समयाचेर ताचें प्रकाशन जाता. ओमकार पुष्प तिसरें, लेखिका पुष्पा नायक, कविता संग्रह. ओमकार पुष्प तिसरें. फुडले सुवातेर वैष्णवी प्रितेश रायकर हिचें एक पान हळडुळी हें पुस्तक वैष्णवी प्रकाशन मडगांव हांचे वतीन प्रकाशीत जाता. लोकवेदाचेर आधारीत हें पुस्तक एक पान हळडुळी, कवयत्री वैष्णवी प्रितेश रायकर. आयज साहित्य संपदेंत भर घालता विचित्र विचार हें पुस्तक बरोवपी विजयकुमार एन पै हो कविता संग्रह शणै प्रकाशन वेलिंग माड्डोळ हांणी उजवाडा काडिल्लो आसा. विचित्र विचार श्री विजयकुमार एन पै. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर पिकी पिकी काजुले हें वर्धा सिनाय खांडेपारकर हांचें काणुल्यांचें पुस्तक वर्धा प्रकाशन आनी उजवाडा काडलां. लेखिका ह्या कार्यावळीक पावंक ना तांचे वतीन श्री खगेंद्र हेगडे देसाय हांणी माचयेर येवचें आनी लेखिकेचे वतीन श्री विशाल खांडेपारकार हांणी माचयेर येवचें. फुडले सुवातेर कोंकणी कविता फुलोर आर रामानंद प्रभू कोरंबो हांचो कविता संग्रह कोंकणी साहित्य अकादमी केरळाचे वतीन उजवाडाक येता. कोंकणी साहित्य अकादमीचे वांगडी सचीव आनी लेखक हांचे वतीन हांगा माचयेर प्रकाशन सुवाळ्याक ही उपस्थिती. कोंकणी साहित्य अकादमी केरळा हांचे वतीन प्रकाशीत कोंकणी कविता फुलोर. फुडले सुवातेर औसू गोया मौसी मलबार हें पुस्तक आर सदानंदन मास्टर हांचें नाटक इंडियन सोसायटी ऑफ ऑथर्स हांणी प्रकाशीत केलां. औसू गोया मौसी मलबार आर सदानंदन मास्टर हें नाटक फुडले सुवातेर चौगुल्यो हे KNR भट हांची नवलिका कोंकणी साहित्य अकादमी केरळ हांणी उजवाडा काडल्या. चौगुल्यो लेखक KNR भट, नवलिका कोंकणी साहित्य अकादमी केरळ. फुडले सुवातेर PG कामत शतमानस्मृती संकलनांनी संपादन केला पय्यन्नूर रमेश पै हांणी. निबंध संग्रह आसा जो PG कामत फावंडेशनान उजवाडा काडला. पय्यन्नूर रमेश पैमाम हांणी ह्या पुस्तकाचें संकलन आनी संपादन केल्लें आसा. श्री PG कामत हे केरळांतले आनी कोंकणींतले एक ज्येश्ठ कवी आशिल्ले. तांची जल्मशताब्दी आमी ह्या वर्साक मनयतात. होय बी एक योगायोग. कलावती हें पुस्तक कृष्णा वडियार हांणी बरयलां. ही कादंबरी आसा आनी संजना पब्लिकेशन्स हांणी तें प्रकाशीत केलां. रमेश पैमाम हे प्रकाशन संस्थेचे वतीन हांगा ह्या वेळाचेर उपस्थित आसात. कलावती कृष्णा वडियार कादंबरी संजना पब्लिकेशन्स गोंय हांणी हें पुस्तक उजवाडा काडलां. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा परिचयम शरदचंद शेणे हांचें पुस्तक हो लँग्वेज गायड भाशा मार्गदर्शिका शरदचंद शेणे हांणी स्वता प्रकाशीत केला. शरदचंद शेणे हांचें कोंकणी भाशा परिचयम कोंकणी मार्गदर्शिका.
कोंकणी भाशेंतलें मुखावेलें पुस्तक उजवाडाक येता कसवटणी साहित्य अकादमीची पुरस्कार फावो जाल्ली लेखिका मायाबाई खरंगटे. कथासंग्रह संजना पब्लिकेशन्सांनी उजवाडाक हाडला. आनीक मायकल डिसोजा विजन कोंकणीचे ताका स्पॉन्सरशीप फावो जाल्या तांचे वतीन HM पेर्नाल हांगा माचयेर उपस्थित आसात. फुडले सुवातेर पद्मनाभ नायक हांचो निबंध संग्रह ओवळां पोड संजना पब्लिकेशन्स हांणी उजवाडाक हाडला. HM पेर्नाल बाब तुमी माचयेरच रावचे. आनीक दिनेश बाब मणेरकार ओवळां पोड पद्मनाभ नायक हांचो निबंध संग्रह. फुडले सुवातेर वित्तीय साक्षरताय डॉक्टर वामन नायक हांचें पुस्तक. वामन बाब नायक हांणी हाचे आदीं अशीं एकाडेमीक विशयाचेर पुस्तकां बरयिल्लीं आसात, कोश रचिल्ले आसात. आनी वित्तीय साक्षरताय हें तांचें पुस्तक आर प्रिंट्स अँड क्युरेट बुक्स हांणी उजवाडाक हाडला. HM पेर्नाल हांणी बी उपस्थिती लावची म्हणून मागता. फुडले सुवातेर डॉक्टर भूषण भावे हांचे साद आनी पडसाद हो लेखसंग्रह अल्फा अक्षर ह्या प्रकाशन संस्थेन उजवाडाक हाडला. ताचें प्रकाशन साद आनी पडसाद डॉक्टर भूषण भावे हांचो लेखसंग्रह अल्फा अक्षर प्रकाशन संस्था उजवाडाक हाडटा. आनी फुडले सुवातेर समजणेचें माध्यम डॉक्टर भूषण भावे हांचेंच पुस्तक समजणेचें माध्यम शिक्षण माध्यमाचेर आधारीत हें पुस्तक डॉक्टर भूषण भावे हांणी बरयलां. सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं. माचे वयले मानेस्ता कडेन मागता बसून घेवचें. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाक आयज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून श्री प्रभा वर्माजी हे लाबिल्ले आसात. एक नामनेचे कवी, कादंबरीकार, गीतकार, पत्रकार अशा अष्टतासी वळखीन ते पुराय केरळ राज्यांत परिचीत आसात. तांच्या कवितांनी आधुनिकता आनी पारंपारीकता हांचो मेळ जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. मलयाळम भाशेंत तांणी आतां मेरेन 9 कविता संग्रह, 3 कादंबरी, 8 लेखसंग्रह, प्रवास वर्णन अशें विपूल साहित्य निर्माण केल्लें आसा. विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना विद्यार्थी चळवळींत तांचें सक्रीय योगदान त्या वेळाचेर फाविल्लें. 1990 वर्साक सौर पर्णिका हो तांचो पयलो कविता संग्रह उजवाडाक आयलो. ताजे उपरांत अरक्क पूर्णिमा, चंदना नाझी, आरद्रम, कलप्रयागा, अविचारिथम, मंजिनोटू वैल एन्ना पोलियम, अपरिहाग्रहम हे कविता संग्रह तांचे उजवाडाक आयल्यात. तांणी मलयाळम भाशेंतल्या साबार चित्रपटां खातीर गितां रचल्यांत आनीक हीं गितां खूब लोकप्रिय जाल्यांत. मलयाळम भाशेंतल्या आनी मलयाळम वाठारांतल्या केरळ राज्यांतल्या घराघरांनी तांणी रचिल्लीं गितां आमकां आयकुपाक मेळटात. ह्या तांच्या गितां खातीर तांकां केरळ फिल्मफेअर फेस्टिवलाक साबार पुरस्कारय बी तांकां फावो जाल्ले आसात. फाटलीं 35 वर्सां पारंपारीक पत्रकारिते वांगडाच इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते पत्रकारिता करतात. आनी फकत केरळ राज्यांतच न्हय जाल्यार सबंद भारतभर तांची पत्रकारितेच्या क्षेत्रां भितरय बी खूब मोठी वळख आसा. त्या खातीर तांकां राज्य तशेंच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर साबार पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. केरळ साहित्य अकादमी आनी केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या विंगड समित्यांचेर तांणी खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. श्यामा माधवन ह्या कादंबरी खातीर तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार, जाल्यार रौद्र सात्विकम ह्या कादंबरी खातीर तांकां सरस्वती सन्मान फावो जाल्लो आसा. सर, आय कायंडली रिक्वेस्ट यू टू एनलायटन द गॅदरिंग विथ युअर इनसायट. Shri Prabha Varmaji. We have a galaxy of eminent writers on the dais, and off the dais also there are so many literary luminaries. Sri Madhav Borkar, Sammelna Adhyaksha. Sri Anil Savant, Guest of Honor. Sri Sadanand Bhatt, Sri Anand Kamath, Sri Chetan Acharya, Srimati Sneha Sabinis,
And of course, my dear friends, Mr. Melvin Rodriguez also is there among you. At the outset, I think I should apologize to you for not speaking to you in your language, Konkani. But I can assure you that today onwards, I will start picking up this language. And next time when you invite me, I can assure you that I will talk to you in Konkani itself. I have been listening to what you have been saying in Konkani, and the resonance of it, the musical resonance of it, really touched my mind. Even though I am not in a position to follow it closely, I can get a vague idea of what actually was being said here. This language really attracts me. It is with immense happiness that I stand before this august assembly of Konkani literary persons of eminence to inaugurate a literary festival of this magnitude. So far as I am concerned, is a proud privilege, and I remain most beholden to all of you for having accorded this privilege to me. And I consider this as a privilege accorded to my language, Malayalam also. This conference once again reminds me of the great saying of Dr. S. Radhakrishnan, who says, Indian literature is one even though written in different languages. This is all the more relevant in the contemporary literary scenario too, irrespective of the size of the society that speaks this language, which is as mellifluous as music. To put it in a nutshell, we can very well say that when you write in Konkani, what you actually do is enriching the literature of India in your own way. In a multilingual country like India, consistent efforts should be there to highlight the different languages and diverse literatures that form the culture, the basis of the culture, and the basic human behavior of this vast country. Vast country which varies from province to province and society to society. Actually, it is this diversity that keeps the unity of the nation and the people together. Beauty of our land truly gets reflected in this diversity once a monolithic culture asserts the cultural unity, the linguistic unity, and the artistic unity of the nation collapses. We have to be vigilant against this. You may be well aware that many of the Indian dialects and even languages are facing total extinction. Many surveys have gone on record that dozens of languages of India are steadily heading towards total extinction. Many of our languages are increasingly becoming endangered species. India, which is home to a rich linguistic diversity with over 1,600 languages spoken across the country. Actually, we are having 1,600 languages in India. And this country is losing many of those languages due to various reasons, which include socio-economic, cultural, and political factors. The survey done by People's Linguistic Survey of India has come out with alarming revelations. It says over 220 languages of India have become extinct since 1961. Many languages which were spoken in this country in 1961 are not existing now. It is something really alarming. Ahom, a language spoken by the Ahom community of Assam, is one among these languages.
It had its own religious texts, literary works, and manuscripts. Yet it died. Bow of Andaman, Machji of Himachal Pradesh, Ruga of Meghalaya, Passe of Tamil Nadu are the other languages that have become extinct during the last decades. Koro of Arunachal Pradesh, Nihali of Maharashtra, Barho of Jharkhand and Odisha, and Toda of Tamil Nadu are the other languages that are listed as endangered ones. Many scholars have predicted that the next century will be marked by a linguistic holocaust of extinction. John Sullivan, a language data curator, is of the opinion that the main reason for the extinction of language is the loss of contact of people with their culture. The marginalization of indigenous communities also is cited as a reason. As globalization accelerates the plundering of natural resources, what suffers is the official language, the local language. Many of the remaining speakers of the least spoken languages are in their 70s or 80s, and their languages are most certainly going to die with them. When a language stops being passed on to younger generations, with its ethnic flavor and vigor, it becomes dead or extinct. Unless and until the younger generations are instilled with mother tongue confidence, languages are liable to become extinct against the new world order of globalization. We are always aware of the political character of invasions, but we know only about the military invasion, which is aimed at the total subjugation of the land and the people. It is rather unfortunate that we are quite oblivious of the fact that it will ultimately do away with the indigenous culture, tradition, ethnicity, and language. When finance capital moves across borders, it takes along with it its ideology too. In other words, ideological invasion heralds military invasion. Ideological invasion primarily prepares the land and the mindset of the people to make them bow before the menacingly moving invaders, so that the forces of invasion need not resort to arms and ammunition, with the net result that invasion will have a camouflage of peace and bloodlessness, about which the imperialists can always boast. I am stressing this point only to emphasize that one has to be vigilant against the invasion that may happen against our language and culture. As I said, ours is a land of diversity, and the sustenance of this diversity is crucial to our unity. But of late, efforts to impose homogeneity under the slogan "one language, one culture, and one people" are increasingly threatening this unity. While on the surface they may seem innocuous, a deeper examination will expose their potential for inciting political fragmentation. In other words, imposing a monolithic culture and attributing superior status to a particular language corrodes the unparalleled cultural diversity that India exemplifies. I am happy to note that you have successfully fought against this to establish the high repute of this language Konkani, and to convince the whole world that this language contains literature that can be compared even to the languages that produce Nobel Prize. The pride with which you stand on your own feet is commendable, and this pride truly and really gets reflected in the way in which you are organizing this festival, which is of a great magnitude. As you know, Konkani is a literature with the distinction of a rich heritage with a history spanning over 1,000 years at least.
It is a language spoken primarily in Goa and parts of Karnataka, Maharashtra, and of course, Kerala. It is endowed with a vibrant literary tradition that highlights devotional poetry and songs that came up in the 10th century itself, influenced by the Bhakti movement. During the 15th century, the language got enriched with Western literary forms. It had an occasion to get acquainted with Western literary forms, Western literary techniques, etc., and styles following the advent of Portuguese missionaries. Sri Krishna Naik, Thomas Stephens, and Shenoy Gaimbab enriched this literature in a big way, taking it to a higher level of sublimity. In the modern era, Konkani literature flourished with authors like Ravindra Kalekar, Manohar Sardesai, and Prakash Padgaonkar, who contributed greatly, taking it to national level. Konkani Lokanchi Mahabharat, Konkani Ramayana, and the Konkani Bible need special mention. Yet, despite the presence of vast literary works, Konkani didn't get its due recognition for a long period, even after independence. Imbibing the noble spirit of our tradition, you have been able to consistently fight for getting Konkani recognized at various levels, including that of the National Academy of Letters. This recognition is not something offered to you on a platter by somebody. The Government of India resolution of 15th December 1952, which set forth the constitution of the Sahitya Academy, provided for representation on the Academy of the languages enumerated in the Constitution of India. The second meeting of the General Council of the Academy laid down the language policy and made it clear that the Academy would be concerned not only with the languages mentioned in the Constitution, but also with other Indian languages. Though the founding fathers of the Academy had thus envisaged a wide scope, Konkani was unfortunately left out. It was only after a coordinated and well-orchestrated movement that Konkani was recognized in 1975. It is rather unfortunate that an Indian language, which was structurally independent, culturally rich, and traditionally sound, was left out for almost a decade, even after independence. Despite the fact that it had a continuous literary tradition and a history of so many centuries, and the fact that it was spoken by a sufficiently large number of people. In South India, there is a general feeling among some sections of the society to refrain from asserting the identity of their own language. When the British take pride in telling the world that theirs is Great Britain, the British always say about their country that theirs is Great Britain, not a small country. They say Great Britain. But we in Kerala or in Goa remain content in saying that ours is a small language and a small state. Irrespective of the size of the community and the people speaking this language, we have a rich heritage and great literature that are second to none. We have to tell the world that ours is a great language and a great land. You have been consistently fighting for the noble cause of your language and defending the linguistic ethos of your region in a big way, and I salute all of you for taking this bold stand. This conference is being held in Ernakulam, where Konkani is widely spoken. You may be aware that in Kerala, Konkani occupies third rank in the order of the languages spoken here, and is the second most important language in the district of Ernakulam. In the western coastal area, Konkani figures as a notable language. Here, the state has recognized Konkani as a minority language for study in primary schools. And the syllabi in Konkani in primary schools are approved and published in the Kerala State Gazette.
the AER stations of Kerala started broadcasting Konkani features long back, but I am not sure whether they still continue with that practice or not. If they have dropped it, we have to fight for that also. We have to get them to start broadcasting again. So the city is the right venue. This city of Kochi is the right venue outside Goa for a literary festival of this magnitude. Transcending the barriers of language, Konkani spreads, and it is no longer a language confined to a locale which lies between the sea and the Kutch. Your decision to hold the literary festival in Kerala is perfectly in the fitness of things, as both Kerala and Goa share many things in common. Evergreen tropical forests, massive plantations of coconut trees, the light blue seashores, lush green groves, hills apparelled in green grass and herbal scrub. The paddy fields represent a culture common to both. Malayalam, our mother tongue, is a great classical language that has produced some of the most valued and lasting pieces of literature. As many of you may be aware, the first provincial language in which the Bhagavad Gita got translated was Malayalam. It was done in the 14th century by Niranatha Madhava Panikar, who is one among the triumvirates known as the Niranam poets, as they all had settled at Niranam, the very place where I was born. The first recipient of Jnanpith too was a Malayali, G. Shankarakurup, who lived and died in this city. You may be aware that Konkani Ramayana traditions exist in Kerala with specific local forms like Gode Ramayana of Kochi being a ritualistic chant performed annually. This tradition is distinct from other Konkani versions like the 16th century prose Ramayana Chokanyu or modern translations. The regional adaptations of the epic through folk songs and rituals flourish here. The presence of these local forms is due to the historical migration of Konkani speakers to Kerala starting in the 13th century. Additionally, K. Ananda Bhatt, a Kochi resident, translated the Ramacharita into Konkani. The Konkani community in Kochi has long maintained its cultural identity while totally getting immersed itself in the mainstream cultural life of Malayalam. Now let us come to these literary festivals. Literary festivals serve as platforms of polemics. They stimulate the growth of literature, foster quality, bring about the hitherto unexplored areas of criticisms and appreciation, and ensure the widespread diffusion of ideas, a task that is not easy to accomplish. It is rather unfortunate that we know very little about who writes what in our neighboring states. Even though we are well aware of Gabriel Garcia Marquez, Lorca, Barth, or Orhan Pamuk, we are totally in the dark as to what trends prevail in our neighboring languages and literatures, even though we are in a position to write volumes after volumes on the postmodern trends or even on the post-truth period elsewhere. When attending workshops on translation, one is often confronted with the questions that leave one puzzled about the status of translators. Are you an original writer or merely a translator? Why do you squander your time and energy translating others' works when you possess the creativity to produce original works? Unfortunately, notions that relegate translators' roles within the literary and academic spheres are prevalent. And it is only by knocking down these popular misconceptions that we can usher in an era that values and recognizes translators as creative writers. Though Robert Frost remarked
that poetry is what gets lost in translation. There is a comforting counterpoint. What survives translation is poetry. Despite the inherent academic and literary limitations, we still prefer to have translated works, as no one can master all the world's languages. Also, while accepting that specific nuances may be lost, we continue to relish translations as they serve as primary means of understanding the ways in which people worldwide lead their lives. To return to the initial point, though translation is an essential means of cultural exchange and communication, translators often do not receive the recognition they deserve. Despite the emergence of translation studies as an academic discipline in many universities, translators still need to be considered for their creative capacities. Why is it so? The disparity clearly stems from the perception that translation is inferior to original writing. However, it is important to note that translators surpass original writers in certain aspects. While the original writer is a master of one language, a translator is proficient in at least two. This bilingual competence is complemented by a deeper understanding of the cultures reflected in the source and target languages. Additionally, as societal hopes, aspirations, pleasures, and sufferings depicted in a literary work in one language can be communicated to the readers of other languages only through translation, translators also must possess the literary and linguistic skills to express the beauty and the rhythm of the source text in the translated version. Rather than settling for approximations, a good translator must endeavor to find ways that would communicate the source text's nuances, subtle nuances. Since each language has its own linguistic and literary norms, which often differ in structure and style, translators frequently face syntactical and semantic challenges in replicating them in another language. In such cases, the quality of the translation largely hinges on the translator's passion, curiosity, and clarity. If translated efficiently, a translated literary work can even surpass the original text in popularity. The give and take that should be there between Indian languages seldom happens. It is not happening even between Malayalam and Konkani. It seldom happens, and each language remains aloof from the rest. This should not continue. It is against this backdrop that this meet assumes greater significance. When you hold this conference here, there should be space for an exchange of ideas between the writers of Malayalam and Konkani. I am not sure whether you have already arranged for that. If that has not been arranged so far, next time onwards, when you hold International Konkani Literary Festival, kindly consider there should be room for translation too. That will go a long way in the area of cultural exchange between the two societies, ensuring oneness of mind and thoughts. What I have to tell you is that we should not stop this here. Frequently you should meet, and an atmosphere should be created in which we ensure that literature transcends the barriers of language and the borders of regions. We should not forget the fact that each language and its literature truly reflect the subtle nuances of its ethnicity, the resonance of its linguistic originality, and the echoes of the soul of generations that lived here and died here. So each one has its own genius. Let me come to another point relating to creativity. Writers often confront a question: why do you write? This question emanates both from the deep inside of the writer and from outside.
I do not know whether anybody has been able to find out a proper answer to this age-old question. However, I am reminded of a saying, if you do not ask, I know. Why I should write? If you do not ask, I know. If you ask, I know not. I think this will be the answer given by all the writers of all times. Dr. Srinivasa Iyengar, noted writer, thinker, and critic, once said, all literature is about man's tradition with man's relation with himself. All literature is about man's relation with himself, society, and the unknown. What is this unknown? Apostrophe, in quotes, unknown. No idea. It is not, in the strict sense, religiosity, faith, or gods. Even atheists feel this unknown. It has nothing to do with the supernatural. Maybe this is the genius, the pratibha. Even though a writer is blissfully blessed with an abundance of pratibha, if nobody is there to listen to what he sings, it is of no use. It is of use only when you view it from the point of view of the spectator or listener. The same is not the case if you view it from the point of view of the bard. When an irresistible urge throbs from inside, a bud cannot but blossom. There is no question of whether anybody is there to appreciate it or not. Yet it becomes fruitful only when a like-minded person recognizes it. Here comes the context, some sort of a societal context. William Anderson must have had this aspect in mind when he said, great composers need great listeners and great writers need great readers. Is it true? I think it is only partially true. Even if only one reader is left to listen, writers will write, provided he or she is the one who gets identified with the soul of the writer. This is called samana hridayatva in poetics. When a poet addresses his or her beloved, what he experiences is this sort of samana hridayatva, oneness of mind, or keeping both the minds at the same wavelength. This is all the more true with love poems. When did man or woman start writing love poems? The answer is this: it began at the moment when he started to love. The lines must not have been scribbled down on paper or a leaf. The first lines of love poems must have been inscribed on the tender walls of one's mind. Even the first poem sprung up in India talks of the Krauncha Mithuna that was Kama Mohita. Hence the first verse ever written in India was of love. The Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer is considered the first poem written in English. He too spoke of love. It was Chaucer who scribbled down the oft-repeated lines, "Love is blind." We come across it in his Merchant's Tale that figures in the Canterbury Tales. Writers write. Is it for the recognition which may or may not be conferred on them by those who are in power? No, not at all. Even if no one is there to recognize, writers will write. Was it for laurels that Valmiki wrote? Did Vyasa expect any awards when he penned the Mahabharata? No, writers write. They have no option but to write. Tears roll down. Is it for gaining something? Flowers bloom for what? Skylark sings for what? A cloud has no option but to rain. A bud has no option but to blossom. A sorrowful heart has no option but to weep. Kavita also happens like this. There are certain things that happen in this world without aiming at any objective, but we fail to observe them. That is why these sorts of questions are repeatedly put before writers at various junctures
of time. However, writing has a role to play. It makes our lives livable. It converts Homo sapiens into human beings. It makes this earth a little more inhabitable. It soothes the mind that are wriggling in pain. What else should poems do? Some time back, I had an occasion to put a few questions to Mr. Stephen Spender, the renowned English poet who belonged to the Max Spendé group, which radicalized English poetry in the initial decades of the 20th century. Many of you must have heard of Max Spendé group, in which 3 or 4 prominent poets were there. The group, as many of you are aware, consisted of 3 other eminent poets too: Cecil de Lewis, Louis MacNeice, and W.H. Auden. In an interactive session, I put 3 questions of average standards to the poet laureate, Stephen Spender. Though my questions did not rise above the average mark, 2 of the answers given by him rose above that mark. The first question I put before him was, how do you define poetry? Stephen Spender said, it is something which transcends time and space. There was nothing new in it. I put the second question. This is meant for whom? You have been writing poems. This is meant for whom? Spender replied, it is meant for the people who take it as the last resort. This is meant for the people who consider it as the last relief. A little surprised at the answer, my skeptic mind put the third question. Does it serve any purpose in our lives? The answer given to this question was, it is something that brings me back to the point of suicide, back to life from the point of suicide. I was not sure whether poems had that kind of medicinal utility or not. However, some lines that I happened to listen to, some lines that I happened to come across at a later stage convinced me that poems can work that miracle. And poems alone can work that miracle. The lines run like this. Sukhavum, Dukkhavum, Anubhavakalam Poyal Samam. It means happiness remains happiness only when we experience it. Sorrow remains sorrow only when we experience it. As the span of life expands, happiness is no longer happiness, sorrow too is no longer sorrow. As we always say, a passing cloud cannot hide the moon forever. A sorrow cannot eclipse the moon of one's happiness for the whole of one's life. Let the cloud pass, and the pleasant days will once again rise before you. When the ray of light that emanates from poetry peeps into the dark mind of a person who is bent on committing suicide, I am sure that ray will bring him back to the greenery of hope and life. What does it prove? Poetry succeeds where medicine fails. I am not aware of any medicine that would bring a person whose mind is filled with pessimistic darkness back to the realm of life which is filled with optimistic brightness. In this context, let me quote a couplet of Mahakavi Vailopilli. Agame parinamam verutti swastham nararkarulan kavidavol mattundo shusrushika. It means that nothing other than poetry nurses one's turbulent mind and leads it into tranquility. Poetry should be deep-rooted in the past. Only then it can soar to conquer heights. Otherwise, it will be a water weed swirling in the waves. The more the roots explore the depths, the more it will gather strength to spread out so that it can proudly declare that the entire sky is its own. Sara Akash Hamara Hai. Still, a question of vital significance remains whether the shedding of ornamental language will make good poetry. Personally, I feel that this is not so. G.M. Hopkins, in a letter to Robert Bridges, discussed this question at length. Hopkins said, the poetical language of an age should be the current language heightened. Heightened to what?
heightens to sublimity. What does it prove? The current language, which is of course the common parlance, does not constitute poetry. What makes poetry is the process which elevates it to a sublime level. Timothy Steele, noted poet and critic of international acclaim, also has highlighted this aspect in a different way. Steele says, all the fun is in how you say a thing. It means what matters is the way in which you tell a thing. Here comes the significance of ornamental language, a flowery language. When I say this, I do not mean that there should not be any word of common usage in poetry. It can be there. The only thing is that there should be a sparkle when two such words come together. When there is a new coinage, there should be the sparkle of a star in it. Here we come to an important point. Poetry can be attained either by bringing in ornamental language, that is the language of images, or by joining common words that glitter while meeting each other. When one says Jesus converted water into wine, actually we used to say Jesus converted water into wine. It gets confined to the current language of common parlance. When Byron says water looks towards the face of its creator, seeing that face, its face blushed. The face of the water, it blushed on seeing the face of its creator. When he utters this is the supreme poetical utterance. When he says this, he reaches the sublime level of poetical language. With the new generation, what the new generation misses is this sort of the cream of poetry, the essence of poetry. This has happened because, at least in my language, modernity crept in, making a total break from the past. It should have been an extension of the past and not a break from the past. A writer should be able to open up a space inside the minds of the readers. That itself is what I aim for when I start writing. It is not that one goes in search of poetry. Instead, poetry comes to you. Thus, it came as a very natural realization that poetry is my mode of expression. I firmly believe a poet is bequeathed with a high noble task. In ancient Rome, dads was the word used to denote poets. That meant they were some sort of oracles. That means the poets have a special faculty which we see in oracles. Poets do have such prophetic quality. Many years ago, famed poet Pablo Neruda was in discussion with Hertz, the then German High Commissioner to Ceylon, present Sri Lanka. Hertz claimed Hitler was not at all harmful. Neruda refuted that and claimed that first Hitler would bring Germany under his feet and then he would extend his step on to the whole world. After these many years, we know very well whose predictions came true. In Kalidasa's Raghuvamsha, there is a conversation between Rama and Lakshmana about the chastity of Sita. Lakshmana mentions lunar eclipse as a snake swallowing the moon. In reply, Rama says, Chaya hi bhume sashino malatvena arobida suktamata prajahi, which means that eclipse is the result of casting Earth's shadow on the moon. This was long before the invention of telescopes, and such an understanding of the eclipse was not known to scientists at that point of time. Walter Benjamin hinted at an age in which any kind of art form can be fabricated to replace the original one. He, in his Illuminations, wrote at length on the role of art in the age of mechanical reproduction. What he had in mind was the democratization of art forms in the times to come. But what really happened later was that the art forms either got tailored to
be museum pieces or got branded only as commercial commodities. Art forms ceased to be art forms. Shedding of aura was a prerequisite for the proposed democratization of art forms. But what was shed along with the aura were the subtle nuances of poesy and poesy in the field of poetry. So what I feel is that earnest efforts should be made to see that the subtle nuances which transform a group of words into a poem should be regained. A move should be made to link modernity back to tradition. Only then we can have a literature that is fully equipped to confront the cultural invasions that are on towards us, crossing the barriers of nation states and the ethnic and cultural constituencies of nation states. As you know, I am not well acquainted with all that happens in all the languages we have in India. But while going through Indian literature, the Journal of Sahitya Academy and other journals, I have noticed that there has been a move to have a total break from the past in all the southern literatures in one way or other. At the same time, there is another trend which I should say is a very strong trend that ushers in an era of modernity as an extension of the past and of tradition. The former trend got strengthened with the emergence of modernism and the latter with the advent of postmodernism. Frederick Jameson was of the opinion that postmodernism is the cultural logic of late capitalism. As you are aware, Jameson passed away last year, and it is quite natural that the world is agog with the polemics and thoughts that Jameson triggered off. In the famous book, The Political Unconscious, Jameson emphasized the need of viewing everything in a historical perspective. He said, always historicize. He also says that so long as you continue to be a Marxist, nothing will be apolitical to your mind, and that everything will be political in content. Nothing is apolitical, even translation. Whatever you do, if your world view is based on a scientific view, politics will inherently be embedded into it. Wherever capital goes, capital takes along with its ideology too. Till recently, we were aware only of financial capital and the carpet bombing it does to do away with the cultural sprouting of the land it invades. Antonio Gramsci emphasized this. Later, we came to know of three more types of capital that confront us: cultural capital, symbolic capital, and social capital. In the age of postmodernism, which is the manifestation of late capitalism, one should be aware of all this when one writes, or else one stands the risk of being carried away by the forces of invasion, even without one's own knowledge. I think Malayalam literature is well aware of these trends that mark the cultural sphere. The seriousness that it deserves truly gets reflected in the writings of Malayalam literary figures. What has been the net effect? I have just told you about postmodernism. What has been the net effect of postmodernism in the field of art and literature? Before coming to that aspect, we should probe what it has brought in the field of cinema. Hollywood, once known for recreating the great sagas of life, now is totally devoid of films that contain the throbs of life. It totally keeps life away from its terms of reference. Hollywood, once known for recreating or transcreating epics, now has totally dropped it. Once Hollywood gave us great films such as Crime and Punishment, Anna Karenina, different versions of Shakespeare, etc. But with the advent of postmodernism, what we get from Hollywood is Jurassic Park, Mummy, etc., which abandon human beings and humanism as a whole. Postmodernism substitutes the black and white realities of life with the fantasy of illusions.
that are spectacular. It substitutes the experience on this planet with the experience of an extraterrestrial realm. It substitutes Homo sapiens with the robots, monsters, or aliens from space. Life itself is being substituted with a nonsensical thought process. In this process, the role of the director is being replaced by the visual editor or graphics artist. The black and white reality is being replaced with the spectacular visuals. Serious topics concerning life are being replaced by trivial issues that have nothing to do with man, earth, and life. What has happened in the field of cinema is happening in literature also. So we have to be vigilant against the invasion that is happening in the field of literature and culture, and I am sure Konkani literary persons of eminence will be really alert to this alarming tendency that are seen all over the world. I need not have to go into the details of what I have been saying. I think I should conclude. So many speakers are here to speak on various subjects of interest, and you are waiting for them. So I should not continue with this note and lecture. However, I should say that India is a land rich with an ancient tradition and has such a wealth of languages and stories. I have never considered modernity as a total break from tradition. Instead, it should exist only as an extension of tradition. Else, if the modern society completely shuns the existing soul of the land, it will only turn out to be hollow. Great poets like W.B. Yeats and Cesar Vallejo took a lot of energy from ancient traditional folk cultures. Energy to light lamps of the present can very well be taken from the molecules of the past. Even the famed Marxist philosopher and writer Antonio Gramsci wrote, "The Modern Prince," drawing a lot from Machiavelli's The Prince. A move should be made to link modernity back to tradition. That was the point from where I began. A move should be made to link modernity back to tradition. Only then can we have a literature that is fully equipped to confront the cultural invasions that are on towards us, crossing the barriers of nation states and the ethnic and cultural constituencies of the nation states. Let me conclude by quoting Vyasa from the concluding portion of the Mahabharata. Urthvabahur vidaumyesha nacha kastis sunoti me dharmadarthascha kamascha sadharmam kim na sevyate. The sorrow felt by Vyasa is that of all writers of all times. Every writer does this, stretching the hands up towards the sky. Every writer of every land laments. Though I preach all the values of dharma, nobody is inclined to listen to it. What a tragedy. Both artha and kama derive from the practice of dharma. Yet nobody realizes this and nobody practices dharma in their lives. The agony suffered by Vyasa is shared by the writers of the contemporary world, and it will be shared by the writers who are likely to emerge in the times to come too. Sahitya Sammelan Ukte Kella. Thank you. Thank you. Thank you, Prabhaji. We are very much grateful for your expertise you shared today with us, and your insights into language and literature have provided a fresh perspective for us. आजच्या ह्या संमेलनाक आमचे मदीं अध्यक्ष म्हणून उपस्थित आसात माधवबाब बोरकार. 4 जून 1954 दिसाक तांचो जल्म जालो. भुरगेपणांत बाकीबाब बोरकारांचो प्रभाव तांच्या कवितेचेर तांच्या मनाचेर पडलो. 1969 वर्साक पिरायेच्या फकत 15व्या वर्साक संवर हो तांचो कविता संग्रह पयलो उजवाडाक आयलो. त्या कविता संग्रहान शंकर रामाणी सारके दिग्गज कवी प्रभावीत जाले, आणि शंकरबाब रामाणी हे आपलो इश्ट म्हणून सदांच माधवबाब बोरकार हांकां पाचारताले.
मुंबय विद्यापीठांतल्यान पदव्युत्तर पदवी मेळयले उपरांत शिक्षक म्हणून तांणी वावर सुरू केलो आनी 1984 वर्साक लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण जावन आकाशवाणीचेर कार्यावळ अधिकारी म्हणून ते रुजू जाले. 2014 वर्साक पणजी आकाशवाणी केंद्रावेल्यान केंद्र संचालक म्हणून ते निवृत्त जाले. वताच्यो सावळ्यो, उजवाडाचो रूख, परजळाचें दार, यमन, अव्यक्ताची गाणी, सिंफनी, सुकृत फुलां हे कविता संग्रह तांच्या आज मेरेन उजवाडाक आयल्यात. हांव कविता बरयना तीच कोरात्ता आपल्या काळजार नकळटना अशें ते म्हणटात. कविते कडलें आपलें नातें उक्तायतना ते म्हणटात, खोल भिजिल्ले मातयेंत रुजून आयिल्लें शेत तशें कवितेंत म्हजें मन. साहित्य अकादमी, कला अकादमी, TMA पै फावंडेशन, गोवा हिंदू असोसिएशन, कोंकणी भाशा मंडळ, विश्व कोंकणी केंद्र अशा साबार संस्थांचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले आसात. एक नम्र, सादेपणांत विश्वास दवरपी, तरणाटे पिळगेक मार्गदर्शन करून उर्बा दिवपी अशी म्हणून तांची वळख आसा. उतरांचो हो जादूगार म्हणटा, उतरांनी आळोवंक जाय, सुरांनी उलोवंक जाय, रंगांनी तोलूंक जाय ती जीण. तुमच्या मुखार एक काव्य जीण सादर करता श्री माधवबाब बोरकार. माचेर आशिल्ले नामनेच्या मलयाळम लेखक प्रभा वर्मा, ज्यांची वळख म्हाका म्हजे इश्ट प्रफुल्ल शिलेदार हांणी करून दिली. हांव ताचें नांव केन्ना ताचे पयलीं आयकूंक नाशिल्लें. आमचे अनिल बाब सावंत, सदानंद बाब भट्ट, आनंद बाब कामत, चेतन आचार्य, स्नेहा सबनीस आनी ह्या सगळ्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन करपी अनंत बाब अग्ने. खूबदां सूत्रसंचालनाक लोक विसरता, पूण हांव मुद्दम ताचें नांव हांव घेता हांगा. 1980 पासून हांव म्हज्या तांकी प्रमाण साहित्याची सेवा करीत आसा. आनी सुरवातीच्या काळांत म्हाका जाणी फुडें हाडलो ते म्हणजे 2 व्यक्ती, एक आंतोन पियेदाद मोरायश आनी दुसरो ऑक्ताव बाब रॉड्रिक्स. ऑक्ताव बाब रॉड्रिक्स आज संवसारांत ना, पूण आमचो मोरेश बाब अजुनूय आसा. आनी कोंकणीची सेवा म्हणजे कितें हें जर पळोवपाचें आसत जाल्यार ताजे कडेन पळोवचें. दुसरी एक थंय कोंकणी भाशा मंडळाचें ऑफीस आशिल्लें पणजे. थंय म्हजें खूबदां वचप जातालें आनी थंय कितलेशेच आमचे तेन्नाचे साहित्य घेताले. मनोहरबाब, रवी पंडीत, सुरेश बाब बोरकार. आनी एका व्यक्तीचो म्हाका 2 व्यक्तीचो विशेश उल्लेख करीनसो दिसता. तो म्हळ्यार आमचो दामोदर बाब घाणेकार. आमी दोगूय जाण पिपल्स हायस्कुलान बरोबर शिकपी. हालींच आमी आमच्या वळखीची 60 वर्सां पुराय केल्यान ल्हानशा जेवणाचो कार्यक्रम केलो. दुसरी व्यक्ती म्हळ्यार अरविंद बाब भाटीकार. तांकां घडी याद नासत, पूण म्हजो जेन्ना पयलो कविता संग्रह प्रसिद्ध जालो ताचें परिक्षण तांणी खंय तरी वाचलें आनी भाशा मंडळाच्या पत्त्याचेर एक पत्र बरयलें की तुजें आपणें वाचलें, आपल्याक बरें दिसलें आनी तुजे संग्रहाची 2 प्रती आपल्याक धाडून दी आनी कितले पयशे ते. तेन्ना त्या पुस्तकाची मोल कितें तरी ₹1.5 आशिल्लें. हांवें हांवें नाका म्हणून सांगिल्लें. हांवें धाडटकर तांणी म्हाका ₹3 मनी ऑर्डर धाडली. तें पत्र खूब वर्सां म्हजे कडेन आशिल्लें, दवरिल्लें मुद्दम. ते मदीं आमची स्थलांतरां, तर कितलीशींच कागदपत्रां गेलीं तातूंत तेंय बी गेलें. तें म्हाका खूब वायट दिसता. खंयचेंय साहित्य हे वेगवेगळ्या आंगांनी वाडटा. तातूंतलें एक आंग म्हणटा तें कोश वाङ्मय. बऱ्यांतले बरे कोश हे प्रत्येक भाशेक आसूंक जाय. आनी तुमच्या लक्षांत आयलां आसतलें की संवसारांत भारतीय भाशा ज्यो आसा तांचे पयले कोश आनी व्याकरणां ही आमी करूं ना. ही सगळीं व्याकरणां आनी शब्दकोश हे भायल्यान जे कोण आयले, युरोपियन बी आयले, तांणी केल्ले आसा. हो मुद्दो खूब म्हत्वाचो.
तांकां अशें कित्याक करीनशें दिसलें. मराठीन मॉल्सवर्थ आजूय मॉल्सवर्थाचो कोश हो प्रमाण कोश मानतात. अजाप दिसता. कोंकणीचे तर कितले तरी कोश आसात. फादर डी.ए. रिबेरो आसा, त्या शिवाय आनीक एक कोश आसा जो कोणें केला तो कळना, तेजें नांव ना. फादर स्टिफन्स हाणें कोंकणीचें व्याकरण बरयलें. भारतीय भाशांतलें पयलें वयलें तें व्याकरण अशें म्हणूं येता. आजूय हे शब्दकोशांची प्रक्रिया चालूच आसा. आनी तुमी पळयलां की अष्टताशी कोश जो आमचो राजवंशान केला, म्हजे दृश्टीन तें खूब व्हड मोठें काम कोंकणीच्या मळाचेर आज जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. अशे कोश म्हाका दिसता जायत रावंक जाय. आमचे कडेन कितें पद्दत आसा की एकल्यान कोश केलो जाल्यार दुसरो त्या वाटेक वचना. अशें आसूंक जायना की 10 कोश येवनी त्या प्रत्येक कोश हो नवे नवे उतरांची भर घालून केल्लो आसता. तर त्या दृश्टीन कोश वाङ्मय हें खूब म्हत्वाचें. आमचे कडेन व्याकरण ह्या विशीं इतली म्हणजे ताका म्हणटा इग्नोरन्स, अज्ञान इतलें आसा की आमचे बरेचशे टिकाकार ते म्हणटाले कोंकणीक व्याकरण खंय आसा. कांय वर्सां पयलीं हांव मुंबय आसतना म्हाका एक व्यक्ती अशी मेळ्ळी, म्हणजे शिकिल्ली. ती म्हाका म्हणली की कोंकणीक व्याकरण खंय आसा. तुमकां एग्जॅक्ट म्हाका कितें म्हणूंक जाय. तिका सांगूंक येना जालें. म्हळें आमी उलयतना हांव एक लिंग वापरतां, तूं दुसरें लिंग वापरता, तिसरो आनी खंयचें लिंग, अशें कांय ना न्ही. ना ना पुस्तक म्हळें कोंकणीची कितलींशीं व्याकरणां आसा म्हूण तिका सांगली हांवें. मागीर म्हळें हो खंयच्या आदाराचेर तूं हो स्टेटमेंट करता काय म्हणून. ती म्हणली ना अमको अमको संपादक सांगता. म्हणजे संपादक सांगता तो म्हळें काय विद्वान न्ही, तो म्हळें काय भाशाशास्त्रज्ञ न्ही, अशा तरेचो स्टेटमेंट करपाक. आजूय म्हाका दिसता की कोंकणी भाशेचो व्याकरणीक नदरेन हो अभ्यास जावपाची गरज आसा. शब्दकोशाच्या बाबतींत फादर मोसियोर दालगाल हांणी जें काम करून दवरलां आनी शेणै गोंय बाबान व्याकरणाचे दृश्टीन जें काम करून दवरलां, ही दोनी मुळावी कामां आसा. त्या खातीर तांची आमी सदांच याद काडूंक जाय. खंयचीय भास ही ताजे इतिहास हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. तुमी पळयलां आसतलें की प्रत्येक भाशेचो इतिहास, प्रत्येक भाशेचो इतिहास, प्रत्येक भाशेच्या साहित्याचो इतिहास हाका खूब म्हत्व आसा. आनी थोडो थोडो वावर ह्या बाबतींत केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. मनोहर बाबान हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लिटरेचर बरयलां. मागीर ऑल्विन गोमिश ताणें कोंकणी सरस्वतीचो इतिहास बरयला. खंयचोच इतिहास पूर्ण नासता. तो वाचून तातूंत जे कितें जर कमी आसत तर तातूंत भर घालपाची जबाबदारी ही आमच्या समाजाची, आमचे जे पळय अभ्यासक आसा तांची आसता. फुडें वतना एका गजालीचो सदांच म्हाका एक प्रश्न पडटा, जाचो थोडो भोव उल्लेख आज प्रभा वर्मा हांणी आपल्या भाशणांत केलो. कांय साहित्य, कांय पुस्तकां काळाच्यो शिमो ओपून फुडें वतात. त्यो कित्याक वतात? द क्रायम एंड पनिशमेंट हे दोस्तोव्स्की, वॉर एंड पीस आनी आना कारानिना, ह्यो दोन ज्यो हे जे दोन लेखक आसा
ते लेखक हे इतली वर्सां जालीं तरी आमी तितलेच आवडीन वाचतात आनी तांच्या संबंदान नवीं नवीं पुस्तकां येत आसात. हाचें कारण कितें? आतां दोस्तोवस्की हाजें क्रायम एंड पनिशमेंट जावं वा द इडियट जावं तांच्या साहित्याचो अभ्यास फक्त साहित्यिकूच करता अशें ना, तर फ्रॉयड वा यूंग सारके हे जांकां आमी सायकोलॉजिस्ट म्हणटात ते करतात. आनी तातूंतल्यान ते म्हणटा की ताका जें मन इतलें समजलां तशें आनी जें कोणाकूच समजुना, पूण त्या दृश्टीनूय आमी ह्या कादंबऱ्या कडेन पळोवंक जाय. त्या कादंबऱ्यांनी शाश्वत मुल्यां कितें आसा, कलेची मुल्यां कितें आसा हाचोय अभ्यास, हाचोय वेध घेवपाची खूब गरज आसा. आमचें लोकसाहित्य आसा, आख्खंत लोकसाहित्य आसा. फक्त गोंयांतूच न्हय, गोंया भायरूच जंय जंय कोंकणी मनीस गेलो थंय थंय लोकसाहित्य घेवन गेल्लो दिसता. केरळांत गेलो तर म्हाका गोड्डे रामायण दिसता. गोंयांतूय वेगळे वेगळे तरेन हें लोकसाहित्य आमकां दिसता. ते कथेच्या रुपान वसूं येता, गितांच्या रुपान वसूं येता. हातूंत एक म्हत्वाचो जें योगदान आसा म्हणटा तें आमचें डॉक्टर जयंती नायक हांचें. धालांचें बी तांणी जें संकलन केलां, म्हज्या दृश्टीन आमच्या सगळ्या कवींनी तें वाचचें. कित्याक त्या तुमकां ती धालो वाचतना इतले वेगळे वेगळे तरेची भास, वेगळे वेगळे तरेची जाका आमी इमेजरी म्हणटात, कितलेशे लयेचे कितलीशी पॅटर्न्स तुमकां दिसता. प्रत्येक लेखकान म्हज्या दृश्टीन हो भाशेचो असो अभ्यास करूंक जाय. त्या भायर आमी आमच्या लेखकांनी कान उक्ते दवरून हे सगळी भास आयकुपाची खूब गरज आसा. भास कशी शिकपाची? फक्त पुस्तकांनी पुस्तक वाचून भास येना. तुमी बाजारांत वचात पणजेच्या आनी ज्यो कांयच शिकूंक नाशिल्ल्यो बायलो ते कितें कशें उलयतात तें आयकात. तुमकां कितली तरी नवी उतरावळ मेळटली आनी तुमची भाशेची जी जाण आसा ती वाडत वतली. आतां अणकारा संबंदान खूब मोठें काम करूं येता आनी आज तें जाल्लें दिसता. आमचे डॉक्टर मिलिंद म्हामल तांचो जो वावर आसा अणकाराचो खूब म्हत्वाचो, खूब कठीण अशे तरेचें पुस्तक तांणी मराठींत हाडलां, कोंकणींत हाडलां. आतां तुमी पळयात की एका वेळाचेर म्हणटाले कितें कोंकणी अशा तरेचें बरोवप जावं येता काय ना. अनुवादांत भाशेचो कस लागता. दोन भासो एकदां येता तेन्ना एक भास दुसऱ्या भाशेक कितें तरी दिता आनी दुसऱ्या भाशे कडल्यान एक भास खुबशें कितें शब्दांचे संचीत घेता. तर तेन्ना आमच्या लेखकांनी हो वावर करपाची खूब गरज आसा. आज आतां पळयात तुमी हें एका तरेन अणकार हो एक स्थलांतर आसता. भाशेचें स्थलांतर, संस्कृतायेचें स्थलांतर आनी बरेंच कितें आसता तातूंत. फक्त पुस्तक घेतलें आनी तें ट्रान्सलेट केलें ताका ट्रान्सलेशन म्हणना. एकांतलो लेखक तूं जेन्ना अणकार करता तेन्ना त्या लेखकाची पाठभूंय अश्यो बरेच कितलेशेच गजालीचो विचार करपाची गरज आसता. ती म्हटली भाशा म्हळ्यार कितें असो सदांच एक प्रश्न येता. भाशे खातीर इतली झगडीं झुजां कित्याक जाता असो एक सदांच एक प्रश्न पडटा. आनी आपल्या भाशेचें म्हत्व आपल्या गांवांत तुमकां कळना पूण तूं
गांवाच्या भायर वतकर तुका ताजें म्हत्व कळटा. तुमकां एक देख दिता ती म्हळ्यार दामोदर कोसंबी. तुमकां खबर आसा दामोदर कोसंबी हो खूब विद्वान इतिहास संशोधक, त्या शिवाय एक मोठो मॅथमॅटिशियन अशा तरेचो. रामदास भटकळ हो पॉप्युलर प्रकाशनाचो ताची याद बरयतना कितें सांगता की कोसंबी तांच्या दुकानाचेर येतालो पॉप्युलर बूक डेपोन. तो फक्त पुस्तकां विकते घेवपाक न्हय तर थंय कोंकणी उलोवंक मेळटा म्हणून मना पासून तो कोंकणी उलयतालो. त्याच भशेन ताजो बापूय धर्मानंद कोसंबी ताका निमाणें मरतना दिसतालें की आपल्या कानार कोंकणी पडची. म्हणजे खंयचीय तुजी भास ही तुज्या मातये कडेन तुका परती व्हरता. तुमकां खबर आसतलें कांय जाणांक हें जाता मागीर यादी वता, तूं सेमी कोमांत वता, पूण तुज्या कानार जर तुमची जर भास पडत सबकॉन्शियस भितर जी आसता तो तुका रोखडोच रिस्पॉन्स दितलो. ताका लागून खंयचीय भास ही तुमची भास तर सोडूंकूच जायना. संवसाराच्या फाटीर खंय जर गेलो जाल्यार तुजी भास तुवें व्हरची, ती जपणूक करची, वाचचें आनी मनांत आयलें जाल्यार बरोवचें. कोंकणी साहित्य जर आनी भास ही जर फुडें वतली जाल्यार आमकां खूब कितें करचें पडटलें. तातूंत वेगवेगळ्या विशयाचेर बरोवप करपाची खूब गरज आसा. म्हाका दिसता हांव हांगा रावल्यार थांबल्यार बरो, कित्याक मागीर परतो म्हजेरूच एक प्रोग्राम आसा. उरिल्ल्यो गजाली हांव मागीर त्या मुलाखतींतल्यान सांगता. हो मान भोवमान म्हाका दिलो ते खातीर हांव सगळ्यांचे उपकार मानता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. माधव बाबाच्या सांगातान खाशेलें चर्चासत्रांक जावपाचें आसा, तांची मुलाखत जावपाची आसा आनी तांचे चड अणभव आनी विचार आमकां आयकुपाक मेळपाचे आसात. फुडले सुवातेर हांव मागतां येवकार अध्यक्ष TR सदानंद मंचे कडेन तांणी मुखेल सोयरे श्री प्रभा वर्माजी हांकां मानचिन्ह भेटोवचें. तेच प्रमाणे संमेलनाचे अध्यक्ष माधवबाब बोरकार हांकांय बी सन्मानचित्र आनीक आयच्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे अनिल बाब सावंत आनीक वेळ काडिनासतना हांव मागतां बाय स्नेहा सबनीस हाचे कडेन उपकाराचे उलोवप करपाक. नमस्कार. निंगळकम एंडे विनीत नमस्कारम. केरळा आयला म्हणटकच थोडी तरी मल्याळम आमी शिकुया. एक वर्सा पयलीं मनोमिलन कार्यावळ जाली आनी तेन्नाच्यान हांगा संमेलन जावचें म्हणून वावराक सुरवात जाली. आज संमेलन म्हणटकच कालच्यान आमच्या सगळ्यांच्या काळजान पिटी 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 काळीज जाता अशें जातालें. पूण आज हांगा येवन इतले सगळ्यांची उमेद उर्बा पळोवन आमकांय बी खूब खोस भोगता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं आमचे मानेस्त मुखेल सोयरे सरस्वती सन्मान जोडपी साहित्यकार प्रभा वर्मा सर. सर, वी आर ट्रुली थँकफूल टू यू for your presence here. Thank you so much. राजभाषा संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल बाब सावंत सर, तसेच ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष साहित्यकार माधव बाब बोरकार, तुमकांय बी आमी दिनवासतात. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण कार्यावळीचे सूत्रसंचालक अनंत बाब अग्नी सर, तुमकांय देव बरें करूं. साहित्य पुरस्कार प्राप्त लेखक अनुवादक हांणी भोवमान स्विकारलो
तुमकांय देव बरें करूं. आयज उक्तावण सुवाळ्या वेळार पुस्तकांचें प्रकाशन जालें त्या सगळ्या लेखकांक प्रकाशकांक परबी भेटयता. गोंय, केरळ, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी ह्या पुराय संमेलनाक प्रसार माध्यमांनी खूब तेंको दिलो. सगळ्या रिपोर्टरांक, सगळ्या प्रसार माध्यमांचे आमी उपकार मानतात. सगळे ज्येश्ठ साहित्यकार, अनुवादक, लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येन हांगा प्रतिनिधी म्हणून हाजीर रावले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. परिसंवाद, चर्चा सत्र तशेंच साहित्य सादरीकरण 2 दीस चलतले. तातूंत तुमी मुजरत हांगा हाजीर रावन वांटो घेवचो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नन्नी नमस्कारम.